भयणीनो, जाणें कोणें दूख अनुभवला तो पवित्र जाग्यार आसा हे अनुभव जावन आसा सांतां भक्तांचो माळतिरांचो. आमचोय पवित्र जागो आमकां मेळटलो आनी आमचो पवित्र जागो कोण तो जंय आमी दूख खंत अनुभवल्या तें आमकां सोजमोता मनशापण कितें तें आनी हेंच सायबीण मायन अनुभवलें. 7 दुखां तेणी अनुभवलीं. पूत सांडलोलो दास्तीन घोवाक घेवंक सोदूंक वयता. फेस्ताक गेलो आसतना पूत परत येयना घरा. देव तेंपळान तांकां सांपडटा, पूण ती दास्ती ती खोंतीन सायबीण मांयक दूख भोगलें. तिच्या पुताक पिसो म्हणटाले लोक. देंवचार बसला. तो देंवचार काडटा कित्याक ताचेर देंवचार बसला. हीं उतरां तिच्या काळजाक तोपतालीं. खुर्साच्या फुडें खुरीस वतना ती पळोवन वचोंक ना. आपल्या पुता बरोबर ती दूख कोन्न तिणेंय सोंसलें. पूत मेलो खुर्सार, ती थंय उबी आसली. ताचें मोणें फोंडान पुरल्या उपरांत ती ताच्या बरोबर आसली. ताचे पयलें ताच्या पुताक पातशाय हेरोद जिवेशी मारूंक सोदतालो. ताका सुरक्षीत धरून घोड्यार बसून इजिप्ताक तेणी प्रवास केलो. सो हे तरेन सायबीण मांय कितें आमकां सादी मनीस दिसता, धाडशी मनीस ती. जायते दूख त्रास कोण सोंसले हे साद्या वस्तुरेत जायना. खरी मनीस, खरी वस्तुरी देवाची मांय जावंक पावली कित्याक तिच्यात ते गूण आसले. संवसाराच्या वादळ वाऱ्या फुडो करूंक ती घोट आसली कित्याक ती देवाच्या उतराक खालती रावली. देवान तिका विचून काडली देवाची आवय जावंक आनी तेच गूण तेणें आपल्या पुताक शिकयले. देव मनीस, खरो मनीस तो खरो देव तरी आसतना मनशाचें जिवीत कितें तें ताणें अनुभवलें. दुखांनी रडलो, रगत तो हुमेलो. ताका खुर्साचे मरोप आनी कोश त्रास कितें तें ताका सोजमोल्लें. धांवन वचोंक ना. धांवलो जाल्यार पळोवन वचोन गेलो जाल्यार आज आमकां सोडवंडार मेळचो नासलो. सो देखून जेजूक ताका सोजमोता आमचे दूख त्रास. आमी दुखान कोंतीन वयता तेन्ना, आमी निराशी जाता तेन्ना, दुयेंसाक सांपडटा तेन्ना आमी ताचेर नदर मारल्यार, ताचे लागीं मागणें केल्यार, सायबीण मांय लागीं आमी मदस्ती मागल्यार ती आमकां ती संकटान साल्वार करता आनी एके भाशेन आमकां पुनर्जिवनपण मेळटा. सो हें मनान धरून सायबीण मांयक आनी जेजूक आमचो एक नमुनो सासणीक जिवीत मेळच्याक सदांच तिचेर आनी जेजूचेर नदर मारून आमचें दिसाचें काम चालू दवरुया.